गावचे मारपाचे उरला आम्ही फाल्यां येतले परते आणि आयज मातशें थोडो रावन जिचे कोणी सायनी मारूना तेंच्यांनी देवळान आमी हांगा सायनी मारपाक मोमेंट दवरलेले आसा तेंच्यांनी सायनी मारच्यो. आता फुडलो एक्शन प्लॅन तुमकां थोडक्यान सांगता कितें आहा तो. 22 तारखेक शुक्रारा दीस आमी सकाळचे 9:30 सुमार टीसीपी डिपार्टमेंटान जे गेले फावटी आमी जशे गेल्ले तशे एकठांय जावन प्रत्येक गांवचे लोक सजेशन आणि आमचे ऑब्जेक्शन जे कितें आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान सबमीट करपाक वयतले. मागता सगळ्या गांवच्या लोकांकडे प्रत्येक घरच्या लोकांकडे शुक्रारा दीस 20 तारखेक आम्ही सबमीट करपाक वयतले. डेटीन मातसो रॉंग जालो. 20 तारखेक शुक्रारा दीस 9:30 सुमार आम्ही टीसीपी डिपार्टमेंटान सबमिशन करपाक वयतले आमचे लेटर ऑब्जेक्शन आणि सजेशन. सो मागता सगळ्या गांवच्या लोकांकडे की 20 तारखेक शुक्रारा दीस 9:30 वरांचेर आम्ही पाळ्या गांवसून भायर सरतले. सगळ्या गांवच्या लोकांकडे हांगा जमा जावचे. आम्ही मागीर टीसीपी डिपार्टमेंटात या. तशेंच जे आमचे बाकीचे सहभोवतीचे लोक आमच्या खातीर आयज येयले चिंबोलचे जावं आमचे कुर्मोळचे सातांद्रेचे तशेंच सहभोवतीचे तेंचे कडेन मागता तुमचो सपोर्ट तुमचो नेट ते दिसा आमकां दाखोव आमच्या खातीर येवचे तुमी आणि ते दिसा गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवया आमी की आमचो गोंयकार आमी आयज एकवट जाल्ले आहा. खंयच्याय गांवांत जर तो प्रसंग येयलो जाल्यार आमी एकवटान तो प्रसंग आमी पयस करतले. नेक्स्ट एकदा आमी सजेशन ऑब्जेक्शन आमचे सबमीट केले तेजे उपरांत जी नोटिफिकेशनची लास्ट डेट आसतली ते डेट जाल्या उपरांत आमी परते पाळ्या गांवांत आमी आमचे लोक एकठांय येतले आणि ते दिसा नेक्स्ट स्टेप आमचे कितें आहा ते डिसिजन घेतले. हो लढो गेल्या फावटी जसो आमी तिंका एक्सक्यूज दिल्ले ह्या फावटी आमी एक्सक्यूज दिवपाना. खूब पाशेस काडले. आतां पाशेस काडपाचो टायम येना. आमी परते एकठांय येवया आणि मागीर फुडले आमचे जे प्लॅन आसतलो ते नोटिफिकेशनची लास्ट डेट जातात आमी डिसिजन दिवया. आता जे आमचे सोयरे येयले आसा चड टायम घेयना खूब वेळ जाल्लो आसा तर हांव सगळ्यांक मागता थोडक्यात तेंच्यांनी हेजेर मातशें आपले मत मांडचे. हांव मागता की मारियन बाब खूब पयसून येयल्लो आसा आनी हो सदांच आमकां दिसता तेंच्यांनी ह्या 39 एचेर थोडे बस उलोवचे आनी मातसो रिक्वेस्ट करता की थोडो टायम घेवचो कित्याक खूब जाण आसा उलोवचे. देव बरें करून 39A हांव हेचेर तुमकां चड म्हायती दिवपाक वचना कित्याक हांव टेक्निकली ना पूण हांव विरेश बाबान पळय कोट केला तेजेर सुटी हांव उलयतां. 39A ही व्हायरस आख्ख्या गोंयांत पडिल्ल्या कडेन आहा आनी ही व्हायरस जावन आहा आमच्या टीसीपी डिपार्टमेंटान आनी विश्वजीत राणे हो टीसीपी मिनिस्टर आहा पळय तेणी. आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान ही व्हायरस आख्ख्या गोंयांत वचपाक आनी आमचे जी पळय आमकां कोविड येयल्ली ते मनशांक जे दुयेंस येयल्ले ते आयज 39A दोंगराचेर जावं भाटांचेर जावं खंयच्या आमच्या जमनीचेर येयल्ल्या कडेन आहा. हे सांबाळपाक आमचो गोवा गव्हर्मेंट ताका तेंको दिता ह्या जमनी काबार करपाक ह्या दुयेंस हाडपाक. हितून आमी हालीं गोंयकार उठोवंक जाय. गांव गांव गुटलो फूल डिस्ट्रॅक्शन जाता आनी जी वाट चिंबळकारांनी दाखयल्या शांतीपायेन आपण जिखून येयल्यात त्याच भाशेन आख्खो गांव उठलेल्या कडेन आहा आनी आख्खो गोंय उठोवंक जाय. जे आयज कोणशांनी गोंयच्या जागे जाल्ल्या कडेन आहा लोक आनी कोण जागे जाले आमचे गोंयकार भाव आनी आमचे एसटी भाव. जो एसटी भाव भयणी पळय आहात जे आमचे हे सांबाळतात दोंगर सांबाळतात शेतां सांबाळतात धुयो सांबाळतात तांकां आयज दूख लागलेला तांकां कुशीन काडून ह्या गव्हर्मेंटान जी कॅरिंग कॅपॅसिटी ना गांवांनी त्या गांवांचेर 13 लाख भितर जमनी कन्वर्ट करून आमच्या विरेश बाबान कोट केल्ले तेजेरूच सांगता 13 लाख आमी 15 ते 16 लाख आहा गोंयांत ते 13 लाख काडून आमकां गोंयकार आमी हूंय उत्तले. तेका लागून हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन जे चिंबोलकारांनी पळय गोंयांत दाखयला त्या आख्ख्या गोंयकारांनी दाखोवंक जाय. आयज फाल्यां दाखयले फाल्यां तर आयज मागता आमच्या दुसरे कोण आमकां सपोर्टाक येयचे ना. आमी आमचे गांव आमचे गोंय आमी सांबाळचे पडटले. देव बरें करूं. मागता फुडले आमचे जे उलोवपी आसा तांकां मागता की आमचे
जे एक इम्पॉर्टंट मनीस आसा गोविंद शिरोडकर सर, जे गाकुविंद फेडरेशनाचे प्रेसिडेंट, तशेंच चिंबोल गांवचे मुवमेंटान एक खडेगार, जेंच्यांनी चिंबोल गांवाक जे जैत दिल्ले आसा आनी आयज ते आमच्या उल्याक येयल्ले आसा, तांकां मागता तेंच्यांनी 2 उतरां उलोवची. सगळ्यांक देव बरें करूं. ह्या आमच्या गरीब लोकांचेर हे जे सरकार जे आसा कशा कशा प्रकारे अन्याय करतले हे सांगपाक जायना ना, आमी चिंतूंक शकना. म्हाका दिसता ह्या पाळ्यांत जे एक संकट येयल्लें आसा, जशें आमचेर चिंबोलाचेर संकट येयल्लें, हांव अशें म्हणटा तशाच प्रकारचे हो गांव नश्ट करून उडोवपाचे. हे बाब विश्वजीत राणे जो नगर नियोजन मंत्री आसा, ताणे हे संकट हाडलेलें आसा. बाप विश्वजीत राणे हांव गांकुवेचो अध्यक्ष, गावडा कुणबी वेळीप आणि धनगर या फेडरेशनाचो अध्यक्ष म्हणून एक आव्हान दिता. अरे बाबा, संबंध गोंयभर जस्टीस फेर्दीन रेवो धरून सगळ्या गोंयकाराच्या मनामध्ये तुझ्या मनान ही जी कृती चाललेली आसा, हे आमचे सगळे निसर्ग आसा तो नष्ट करून आमकां उबंतरार उडोवपाचे. तू कितें, तुजो बापूय अजून जिवंत आसा. तुज्या बापायन हांव आदरणीय म्हणटा प्रताप सिंग राणेन असले कर्तृत्व केन्ना करूंक ना. अरे बाबा, तू त्याच्या पोटार असो कसो कुपुत्र निपजलो रे बाबा. लोकांक तू स्टेटमेंट करता की जर तर 39A जर रद्द करपाचे जर जालें जर जाय जाल्यार आमकां निवडून येवन विधानसभेन वचून तेचेर योग्य ते एक घेवं, म्हणजे मतदान घेवं. कितें करचें पडटलें, 39A हे रद्द करचें पडटलें म्हणून. बाबा विश्वजीत राणे, तू खंयच्या युगान वावरता रे? ही कितें सरंजामशाही आसा? तू गोंयचे कितें तुका संस्थान समजता तुजें? ही कितें मोकाशी पद्धत समजला तू? हय, की तुका जाय थंय तू फातर मारतलो आणि थंयसर तो फातर पडटलो ती तुजी जागा समजपाक? हय, अशें समजला तू? बाबा, आम्ही लोकशाही मानता. जे कितें लोकांक जाय तेच जावपाक जाय. तुजी हांगासर जी हुकुमशाही जी आसा, अथवा तुझ्या सरकारची जे हांगा चलचें ना. आयज या पाळेकारांक हांगा आयज मशाल मिरवणूक जाला ती पळय. आजचो दीस याद कर. बुधवार बुधवार हो दीस आमच्या एसटी लोकांच्या पंचमहाभूतांची आराधना करपाचो. आयज आमी गोंयभरचे आमची जी पंचमहाभूतां आसा, आमचे राखणदार आसा, तेंचे कडेन मागणी केल्ली आसा. रावा, उबी रावा, सगळी उबी रावा आणि एक शपथ घेया. आयज आमी शपथ घेता. म्हणा, जोपर्यंत आम्ही हांगासर पाळेकारांक न्याय दिना तोपर्यंत हे आंदोलन
युवक जे आसा हे बहुजन समाज आसा तांकां जागृत करून हे जे विश्वजीत राणेन जे कितें चलयल्लें आसा ताका आमी आव्हान दितले असो सपोज या सातेरी मायेच्या समोर आम्ही घेता. बस अरे बाबा विश्वजीत राणे चलेला कितें तुवें फाटी 3-4 महिन्या पयलीं ही जी 84,000 जागा जी आसा वो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हेच्या खातीर हे तुझ्या ऑफिसाच्या हेजेकडे अजून बसलोय त्याच्यावर तुवें अजून निर्णय घेऊ ना निर्णय आणि आता परतून तुकड्या तुकड्यांनी कुडक्यांनी तू ते 39 हे जे आसा त्याच्या अंडर यांका आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपा खातीर तो सेटलमेंट लोन करून करता आणि तुका कितें दिसलें की आमी लोक तुका वगीर हाडटले म्हणून बाब आमचे माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक सांगून करता फाटल्या दिसांनी आमच्या युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभा खातीर बाब रोहन खंवट्यान आमच्या संसार उद्ध्वस्त करपा खातीर उच्छाद मांडलेलो आणि आज हो विश्वजीत राणे हो आयज आमच्या या गरीबाच्या जीवाचेर उठलेलो आसा. आम्ही पळयता आमच्या लोकशाहीन तुम्ही आमच्या लोकांकडे कशा हात करताले ते कशी लढाई करताले ते आम्ही पळयतले आणि ताका लागून तुका एक शिटकावडी दिता एक शिटकावडी अशी दिता जे कितें तुवें हांगासर ते कितें करपाचें ठरयलां आसा हो गांव नश्ट करपा खातीर अरे डोळे उगडून पळय रे पापिया पळय तो स्लोप कितको आसा तो पळय आणि तुजे तो सगळ्यो 160 सुमार सगळे जे ह्या आसा हांगासर बिल्डिंगी येतल्यो थंय फ्लॅट येतले त्याच्या नंतर हांगासर ह्या गांवाचे कितें हाल जातले तुज्या बापायक विचार की हांगासर तुका जर खबर ना की एकटी समाज म्हणजे कितें हेंच्यानी गांव बसयले तुज्या बापायन केन्ना आमच्या आड हे करूंक ना काम करूंक ना आणि तू रे कोण रे तो कशी कबस्ता जाता रे तुका सांग तू सांग तुवें जशें ते पळय ते एका सगळे गुलाम करून दवरिल्ले आसा अशें चिंतू नाका की अख्ख्या गोंयकारांक तू गुलाम करतलो म्हणून तुजें हे तुजें सत्तरी न्ही हे सत्तरी सोडून बाकीचे गांव आसा गोंयांत हे लक्षांत दवर तुजो प्रतिकार करपा खातीर तेन्ना एकूच सांगता तुजे जे कोण अधिकारी आसा तांकां दी ऑर्डर दी की हेज्या फुडें तो कोणूय हांगासरलो आसो हे हांगासरले गावडे लोक हांगासर वचलेले आसा हे लक्षांत दवरा तुम्ही आमकां नागयले तुम्ही आमकां खंयसून येयली रे तुमचे कडेन इतकी व्हडली भाटां खंयसून येयली केन्ना नांगर धरून देणार रे जाणा तर इतकें सांगता ही जी चिमला जी लढाई सुरू जाल्ली आसा आतां हांगासरचे बरेचशे लोक आमचे सगळे भयणी आवयो आजो हांगासर येयल्ले आसा आमी सांगिल्लें प्रतिज्ञा केल्ली पैंगीणकारा कडेन आमचे चिमलतरी माये कडेन सातेरी माये कडेन की खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातलो थंय वचून आमी आमच्या गोंयकारांक साथ दितले म्हणून काल आमचे काही गांवचे लोक तो कॅसिनो जे आसा हाडून भरला पळय काय ह्या सरकारान
आणि गोंयची विध्वंस करपाचो पळय जितला पळय काय न्हू काय तांकांय सपोर्ट करपाक आमी गेल्ले. हे आमच्या गोंयच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान बी लक्षात घेवचें. अशा खंयचेच आंदोलन नासचेना की जंय आमच्या गोंयकारा बरोबर चिमलकार उबे आसचे ना. हे लक्षात दवरा. हे सरकारान लक्षात दवरचें. देव बरें करूं. बरोबर म्हणटा गोविंद सराक. आता मागता फुडले स्पीकर सुनील नाईक हांकां मागता त्यांच्यानी आमकां त्यांची मत मांडची. देवीक पांयां पडोन सगळे आमचे गांव भाव तशें आमचे सगळे गोंयकार चड टायम घेवचो ना. ओन्ली टायम शॉर्टेज आसा आमचो MLA बाबा सांगासर. तर तुमी 39 येयले आयलो काय कितें जातलें तें सगळें सांगलेलें आसा. हे दोंगर आसा पळय ह्या दोंगराचेर तुमी भाजीपालो लायता तुमी व्हरोन विकता. हितून सरकाराचो कुसकुटाचो पयसो आसना आसता ना. आता तो डोंगर जर तुम्ही तांकां भायल्यांक विकता गोंय तुमचे कडेन कोणा कडेन पयशे आसा डोंगर घेवपाक त्या खातीर हे लोक कितें करता हाडून भायले भरता. आता तुम्ही जर वयर कदंबा रोडार वचत युनिटी मॉलाच्या मातशे फुडें वचत केदे व्हडले बिल्डिंगी उबे केल्या त्यो पळय थंयसर उबे केल्या बिल्डिंग्यो. कित्याक आमचे कडेन तितले पयशे ना. अरे हांव म्हणटा कितें आमी गोंयकार भरपूर सुशेगाद आहले आमी. आमकां कोण लोक नाका आहले. आमचे कडेन जितले लोक आहले आमचे कडेन भाटा बेसां आहली आमचे कडेन कितें जमनीच्यान करून खाताले ते आमी खाताले. हे भायल्यांक हाडून भरले आनी ते सगळे नयनाश केले. तुम्ही चिंतू नाका की बाबा हे तुमच्या गांवूच काबार करता म्हणून. हे आमकां टॅक्सीकारांकूय काबार करूंक सोदता. हे टॅक्सी भायल्या लोकांक बोले हे आनी मॅप म्हणटा तांकां हाडून घालूंक सोदता. म्हणजे हेंच्यांनी कितें चिंतला जाणा तूं की आमकां एकदां काबार करता आमी रावपाचे ना. आसा बार तुमी सगळे रेडी. त्या खातीर हेंकां आमी काबार करूंक जाय पयलीं. हेंकां एकट्याक दारान येत जाल्यार हेंकां मेर दिवंक जाय. अशें आमकां लोकांक रातचे वताक थंयसर आमकां बसयता. आयज आख्खे गोंयभर हेंच्यांनी सिटी काबार केल्या आनी आतां गांवांनी पावल्या. हेंकां गांवांनी पावचे पयलीं हेंचे धोके मोडून उडोवंक जाय. देव बरें जावं. तो सगळे गोंयकार हांव गोंयकारांनी आयकलेलो आसा. तर हांव मागता तेणे 2 शब्द उलोवचे. खूप बरें दिसता जेन्ना सगळो लोक एकठांय जाता तेन्ना. तुम्ही पयलेच आसतले आमी चिमलकारांनी कशी फायट केली ती. सो तुम्ही पयले आसतले आमच्या वांगडा ना म्हणून आमचो MLA आसलो ना म्हणून आमचो सरपंच आसलो ना म्हणून आमची ZP आसली. पूण तुमच्या वांगडा आमचो तुमचो MLA बाप विरेश बोरकर आसा प्लस ZP आसा प्लस सरपंच आसा. सो त्यांच्या खातीर एक मोठ्यान ताळयो जावचो. जशें जेन्ना MLA जावं सरपंच आमच्या बरोबर आसता तेन्ना कसलीच भिवपाची गरज आसता. कित्याक आमी तुमी पयले आसतले आमकां आवय ना बापूय ना कशें आमकां MLA सरपंचान आनी ZPन आमकां सोडून दिल्ले. पूण आमी जो एक वोट आसा तो आमी राखून दवरलेलो आसा आनी जी लढाई आसा ती आमी जिखोवन दाखयल्ली आसा. सो मागता तुमचे कडेनूय तुमचो एक वोट आसा तो तुमी ठामपणान उबी रावा. कित्याक तुमच्या वांगडा तुमचे पंच मेंबर सरपंच सगळे तुमच्या बरोबर आसा. आणि जे मेरेन वो 39A प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावचे ना ते मेरेन चिमलची बायलां तुमच्या बरें सदांच तुमच्या वांगडा सदांच आसतली. आनी मागीर 2 उतरां सकयता. थँक्यू म्हणटा. तुमचो आवाज आख्खे गोंय आयकता. आनी हांव मागता आमचो गांवचो पंच भरत शिरोडकर हेणें उलोवचें. देवीक सातेरी नमन करून हांव तुमकां 2 उतरां सांगता. पयले सद्या हांव सांगता तुमकां आमची पंचायत आमच्या गांवा फाटल्यान सदांच आसतली. आनी म्हाका एक सांगूंक जाय गांवचे पळय हिंगा 2 पाडतूल आसा. कित्याक आतां हे पाडतूल चलता तें कोंकण्याल दिसता म्हाका. आयज 2 पाडतूल आपूण एकूच गांव हे कितें येता ते सगळे एकाच गांवचेर येतले. तेका लागून मागता हांव हे तुमकां एक चान्स आहा दुसऱ्या पाडतुलाक कितें एका सपोर्ट करचो. हाल्यासो सकाळीं हिंगा वयर बिल्डिंगां येयल्ली जाल्यार हे सगळेच गांव आमचो नश्ट जातलो. तेका लागून मागता आयज हे चळवळीन तुमी हेका सपोर्ट दिवचो. थँक्यू. देव बरोबर म्हणटा भरत
शिरोडकर पंच हेणे तशें पळोवपाक गेल्यार आमी सदांच एकजुटीन झगडटा आनी आयजूय हांव सांगूंक सोदता की आमी एकजुटीन हो लढो झगडटा. ह्या हेतून खंयचेंच आमी डिस्क्रिमिनेशन दवरना. इवन हांगासर तुमच्या फुडल्यान दिसतलो की वासू हांगासर नेटान आमच्या वांगडा झगडटा, तशेंच तुषार आमच्या वांगडा नेटान झगडटा, तशेंच हेर भुरगे सुद्धा, हे गांवकार सुद्धा आमकां बारीक बारीक गजालीन सुद्धा आमकां सपोर्ट करता. फुडें आसना आसत कोर एक इल्लोसो इन्सिडंट सांगता. आमी बॅनर बांदताले, भाऊच्या दुकानार गेले, भाऊ सांगले आमकां इल्लीशी सुतली जाय, घेतली सुतली, दिली काडून तेणें सोदून सोदून. आनी जेन्ना म्हटले पयशे कितले जाले काय मो, तर तेणें कितें सांगले, हे तुमी तुमच्या स्वता खातीर करता, हे तुमी आमच्या खातीर करता, गांवकारा खातीर. तेणें पयशे घेवपाक जाताले पूण तेणें पयशे घेवंक ना. वालोर ह्या गांवकाराक, शिकलोलो ना तो, चड पयशेय ना, चड उडोवपाकूय शकना, पूण ते वालोर त्या गांवकाराक. तशें खूब लोकांनी अशें बारीक बारीक आमकां हेल्प केल्ले आसा. सगळ्या गांवकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. नेक्स्ट मागता तृप्ती बकल हेणे 2 शब्द उलोवचे. तुमकां खबर आसा गव्हर्मेंट आमचे कडेन कामां मागनात आनी कामां मागल्यारय ती काय तुमी आमकां दिनात. म्हणटकीर आमचो गरीब लोक जो कितें पळय डोंगरांनी शेतांनी जे रोवन कितें खातात ते तरी खावंक दिया मरे. तुमी कशें तरी पोटां भरल्या चोरून जावं हे बिल्डर लॉबी कडेन मागून मागून, पूण आमचो गरीब लोक बाबडो जो घाम गळोवन पळय खाता तो तांकां खावपाक दियात. आनी हे कितें 39A पळय तुमी कितें चलयलां हें बंद करात. देव बरें करूं. हे असले सेंट लॉरेन्साचे ZP मेंबर. थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी आमच्या गांवा खातीर सपोर्ट दिलो बरो. नेक्स्ट आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमचे ZP हांव मागता तेणे ह्या वेळार 2 शब्द उलोवचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सा. हे सायबीन मायक फुडें घालून हांव खूब खुशालकाय भोगता हे जायते लोकांक पळोवन, चड आनी चड हे चिंबलकारांक भाव भयणांक पळोवन तांकां एक मोठ्यान ताळयो जावच्यो. ती तर आमच्या सांगाताक आसा तर आमकां भिवपाची गरजूच ना, हे तुमी सगळीं जाणा. चड हांव तांकां काळजाच्या मनानसान आमच्या MLAच्या नांवान आनी सगळ्याच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. चड वेळ घेयना आनी एकूच स्पीकर आमचो आसतलो, तर इल्लोसो 2 मिनटां तुमची घेता सगळ्यांची. संकट हाडटा, हे दोंगर काबार करता, तांकां हांव इतलें सांगूंक सोदता. हांगा समस्त गोंयचे लोक आसा, आमचो आवाज एखादे तेंच्या कानार पडना आसतलो, पूण आमचे गोंयचे लोक हांगासर आसा ते तांकां मेसेज पावयतले अशें म्हाका दिसता. तुमचे 1000 करोड सुद्धा तुम्ही जोडले जाल्यार तुमचे जे तुम्ही ह्या गांवचेर संकट हाडटा, गांव काबार करपाक, गांवचे दोंगर काबार करपाक, तेका तुम्ही जर थारो दिवंक ना जाल्यार आमकां उलो मारचो पडटलो. प्रत्येक जागेकाराक, प्रत्येक शिमेकाराक की तूच हे पळोवन घे म्हणून. जेन्ना आमचे सगळे आदार सोंपता तेन्ना आमी देवा कडेन मागता आनी नेटान मागता, आनी इतक्या नेटान मागता की ते कितें जायत ते खबर ना. आमचेर कोणाचेर, गांवकाराचेर तशेंच हांगा जमलेल्याचेर कोणेच वायट नजर दवरचे न्हय. कित्याक की तुम्ही कितले जोडले, कितले तुम्ही पयशे मांडले, कितले पॉलिटिकल पावर यूज केलो, कितले मसल पावर यूज केलो,
जाल्यार एक गजाल तुमकां केन्ना चुकपाची ना. तुमकां जाता जाल्यार तुम्ही ट्राय करा. तुमकां ट्राय करा. तुमचे 1000 करोड दवरा सायडीक, तुमच्या सायडीक. मांडात जाय तितले बाउन्सर, मानात जाय तितले तुमचे गुंडा, मानात जाय तितले पॉलिटिशियन, पण ते मरण केन्ना आडोवंक शकचे ना. कितलेय तुम्ही पैसे मांडले जा मरण हे कोण आडोवंक शकना. माझे कडेन इनफ इज इनफ म्हणपाक टायम येयल्लो आसा. म्हजे पाशेस कळलेले आसा, म्हजी पाशेस कळलेले आसा. इतलेच सांगता हांव की म्हाका मागोवंक दिनाका, म्हाका मागोवंक दिनाका. जे की म्हज्या मनान चल्ला ते, म्हज्या मनान जे कितें चल्ला जाल्यार हांव मागलो जाल्यार जे कितें जातले ते गोंय पळयतले आनी प्रत्येक मिडियाचेर येतले की जे तुमकां केन्नाच फुडें परते आनी पळोवपाक दिसचे ना. तर इतलेंच मागता की ह्या हांगा जमलेल्या लोकांक, गांवकारांक कोणेच त्रास दिवपाचो गरज ना. हांव मागता फुडलो आमचो स्पीकर अजय खोलकर हेणें उलोवचो. सातेरी देवीक नमन करून माझे भाषण चालू करता. हांव भाषण चालू करता आसतना पयलीं स्लोगन दिता, कित्याक स्लोगन दिल्यार चार्ज जाता. सो 3 स्लोगन दिवया आमी. सोडचे ना रे सोडचे ना, सोडचे ना रे सोडचे ना, सोडचे ना रे सोडचे ना, आमका नाका आमका नाका, आमका नाका आमका नाका. परत आम्ही या पवित्र भूमीचेर येता आणि जसो चिमणाच्या फाटल्यान एक राक्षस लागलेलो रवण खवटो, तसो या पाया गावान अनेक राक्षस लागला. तो म्हणल्यार राण्याचो पोर, सत्तरीचो चोर. हो सेल्फ प्रोक्लेम म्हणजे आपल्याकूच पदवी दिता, आपूण खंय नंबर 2 खंय. बाबा तू नंबर 2 न्हू, तू नंबर 1. तू नंबर 1 बेगा घेवपाक, तू नंबर 1 आमचे दोंगर काबार करपाक, तू नंबर 1 आमचे जागे काबार करपाक, तू नंबर 1 आमच्या प्रपोज रोडार परमिशन दिवपाक, तू नंबर 1 आमची घरां काबार करपाक, आमची देवळां मोडपाक, तू हे गोंय काबार करपाक नंबर 1. तू 17-2 हाडपी तू नंबर 1, तू 39 हाडपी तू नंबर 1. तो स्वताक नंबर 2 म्हणचे न्हू. फाल्यां जेन्ना तू कॅरम खेळटलो, टेबल टेनिस खेळटलो तेन्ना तुवें नंबर 1 म्हण म्हणचे आनी तुझ्या फुड्यान कोण बसता तेका नंबर 2 म्हणचे. आणि तू म्हणटा आपल्या खेळपाक बरो खेळटा, टेबल टेनिस, आपूण क्रिकेट, आमी आतां ग्राउंड बांदता, आमी हे करता ते करता. अरे तू खेळटाय बरो, तू गोंयकारांचो वांगडा खेळटा, तू आमचे दोंगर काबार करून खेळटा, तू आमची देवळां काबार करून खेळटा. हे बारीक रक्ताच्या आदिवासी ट्रायबल लोकांक काबार करपाक तू खेळटा, तू आमच्या बहुजन समाज लोकांक काबार करून खेळटा. तू प्रपोज रोडाचेर 10 मीटर 25 मीटर हे बिल्डरांक हाडपाक, दिल्लीकरांक हाडपाक आमच्या वांगडा खेळटा. तू खेळत राव. मात ह्या पवित्र भूमीचेर आमी एकठांय जाल्ले आसा. जेन्ना आमी 3 महिन्या पयलीं सांगलेले आमी झगडटाले युनिटी मॉल वर्सीस युनिटी ऑफ विलेजर्स असले, ते आता युनिटी ऑफ विलेजर्स उरोंक ना, ते आता युनिटी ऑफ गोंड चालले आसा. गोंयकार सगळे एकठांय जाल्ले आसा. एके सायडीन चिमलकार, एके सायडीन कोयमेकार, एके सायडीन पायाकार, सगळे गोंयकार एकठांय जाल्ले आसा. तुमच्या खातीर ताळयो मारा. आम्ही जे आंदोलन केले, महायुद्ध म्हणटाले ताका आमी, महायुद्ध 44 म्हणजे प्रोटेस्ट 44 डेज चल्लो. आमदाराच्या घरा गेले, सरपंचाच्या घरा गेले, तुमकां तीच पाळी तरी ना. आमदार केन्नाय उलो मार तो येता. त्यांनी एक 1.5 वर्सां पयलीं बिल घातलेले, लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल. म्हटल्यार
भायरसून कोण जागो घेवपाक येता गोंयान तेणी कितलो जागा घेवपाचो, ताका लिमीट कितली आहा, तेणी घेवपाचे काय ना तो ते सगळे तेणी बिल घातलेले आहा. अजून हे सरकार ते बिल पास करना. कित्याक ते जर बिल पास जाले जाल्यार ह्या दिल्लीकारांक हे भायले जे लोक येतात तांकां जागे घेवपाक मेळची ना. आता आमी झगडटा कित्याक 39A ओके 39A स्केप केलो, दुसरो हाडटलो मागीर 49A हाडटलो, 69A हाडटलो, कितें कितें हाडटलो. पण ते परत परत तुम्ही झगडटले. ताका लागून तुम्ही तुमच्या ग्रामपंचायतीन मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून ठराव म्हणपाक जाय. आणि झालं कितें काय म्हणनाका. ग्रामसभेन मेगा प्रोजेक्ट मानले, रेझोल्युशन सुद्धा मानले, मग सरकार ते भायर मारता. ते कितें म्हणटा वयल्यान येयला आमकां खंयच्यान टीसीपीसून येयला, मग डीओपीसून येयला, बीडीओसून येयला. सो तेज्या खातीर मेगा प्रोजेक्ट ते खंयच कितें मेगा प्रोजेक्ट म्हणल्यार कितें 10 फ्लॅट 20 फ्लॅट 100 फ्लॅट 150 फ्लॅट ते खंयच बरयलेले ना. म्हणून येता त्या 2 दिसांनी आमचो आमदार एक हिस्टॉरिक बिल घालपाचो आहा. मेगा प्रोजेक्ट्स कितें ते बिलान सांगतलो आणि ग्रामसभेक रायट दितलो की मेगा प्रोजेक्ट आपल्या गांवान जाय का नाका ते ग्रामसभा डिसायड करतली. खंयचे डीओपी डिसायड करची ना, पीडीओ डिसायड करची ना, नाल्यार पंचायत डिसायड करची ना. लोकांक तुम्ही पायान गायनात, तुमकां दोंगरार जे प्रोजेक्ट येता जाल्यार तुम्ही डिसायड करतले जाय का नाका ते. तुमचे उदकाची अवेलेबिलिटी कितली आहा, तुमचे गार्बेज कितली आहा, तुमचे लायटीचे कितें आहा, तुमचे घरां कितली आहा, तुमचे रोड कितले आहा, ते सगळे पळोवन ते बिलान आमी तशे घालपाचे आसा. सो ताका लागून तर परत ताका ताळयो मारचे. आणि जसं की सांगले इन शॉर्ट काबार करता. चिमोलकारांनी 4 तारीख जेन्ना मिटींग जाल्ली चिमला तेन्ना उतर दिल्ले की चिमोलकार येतले आणि जसे भाऊन सांगले सगळे वाठारान आमी वता आणि तांकां सपोर्ट करता. एक चेतावणी दिता. रोहन खंवटे जो स्वताक नंबर 3 म्हणटालो, कित्याक नंबर 2 विश्वजीत न्हू, तो आपलो नंबर 3, सो तेजो मत तेजो अहंकार आमी जिरयला. सो असोच सांगता 44 दीस जावं नाका. हे विश्वजीत राणीक सांगता हांगा पाळे 44 दीस जावं नाका. आयचो लोक आयची मशाल रॅली पळोवनूच तूं फाल्यांच एक नोटिफिकेशन फाटी घे, फाल्यां फाटी घे. नाजाल्यार तुमकां सांगता 20 तारीख आता परत ती वर्तिका मॅडम ती बॉबकट केस घेऊन तुमकां पिशान घालता पळय, तिच्या पण वचपाचें ना. कित्याक वयता पिशा तुमी परत वयता आमकां आमी बशी करून वयता परत ना. तशें ना, वयता जाल्यार करो या बरो. एक आपले तुमच्या घरा वयता, तुमचे दोंगर वयता, तुमचं देवळा वयता, रस्ता वयता आणि तुम्ही लेटरां घेवन वयता. कितें वेगळा करा कितें तरी. आपले सगळे तुम्ही घ्या. तुम्ही आता दोंगर तुम्ही रांदता कशी, तुम्ही बऱ्या घेऊन चला, आयदनां घेऊन चला, उगड्या चला, सगळं आपलं दाखयात तिंगा. ते आदिवासी कितें दाखया. बेश्टे लेटर करून मागीर पुलिसां येता, तुमकां गेट बांदता, ते गेटीर दुसरो आनी पुलीस सांगता बंद करता, तुमकां लेटर दिवंक दिना. तशें करिनाका. वेगळे करा. परत तुम्ही थंय वचप ना. तेनी ते डिसिप्लीन ते डेप्युटी डिसिप्लीन काउंट करनात आणि विश्वजीत राणे तुमच्या फळाकडे येवपाक नका. जसो मुख्यमंत्री तो 15 तारीख मेरशी आमच्या पायांकडे येयलो तशें तुम्ही करतले ना. आणि तुमकां सांगता आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक आमी रिप्रेझेंट करता आणि आमदारान सांगलेले तो आमचो एमएलए आहा. जेन्ना पर्यंत आमची पार्टी हांगसर आसा, आमचे प्रेसिडेंट आहा, आमचे आमदार आसा, सांतांद्रेचे हे भाग तो कसलोच प्रोजेक्ट असले मेगा प्रोजेक्ट असले कन्वर्ज असले चेंज ऑफ झोन या कॉन्स्टिट्युन्सीन ही आमची कॉन्स्टिट्युन्सी. आम्ही प्राऊडली सांगता ही आमची कॉन्स्टिट्युन्सी. हयसर आमकां विसरल्या शिवाय, लोकांक विसरल्या शिवाय, आमदाराक विसरल्या शिवाय एकटोच तो 39A अगेन्स्ट झगडटा. आमदार एकटोच झगडटा. जेन्ना तो ताका म्हणटा की तुका एकट्याकूच कित्याक पडला, बाकीच्या आमदाराक पडला कित्याक ताका बारीक लोकांचे पडला. आणि जो स्वप्न चित्ता विश्वजीत राणे नंबर 2 सून नंबर 1 जावपाचें स्वप्न चित्ता. जेन्ना पर्यंत आमी चिमलकार आहा, जेन्ना पर्यंत आमी करमयचे लोक आहा, जेन्ना पर्यंत शिरदोना पाळ्याचे लोक आहा, जेन्ना पर्यंत हे बहुजन समाजाचे लोक आहा, आदिवासी आहा,
रक्ताचे ट्रक आला तू केन्नाच नंबर 1 जावच ना तू नंबर 2 तुरचना देव बरें करूं. आता अजयाक आमकां देव बरें करून म्हणटा की जी तेणी झूज शिमला गांवांत जी दिली जी आयज तिणें आमकां उतर दिलें आसा जो पर्यंत पाय गांवचे संकट जे पयस जायना तो पर्यंत चिंबोरचे तशेंच गोंय भरचे लोक वांगडा रावतले. आतां आमच्या मुखार असो एक मनीस येवपाचो आहा जेणी गोंयभर लोकांक क्रांती कशी पेटोवपाक जाय हेची डायरेक्शन दिली. जेन्ना जेन्ना पाय गांवांत कसलें संकट येयलें तो पाय गांवच्या लोकां वांगडा रावलो आनी एका उल्याक तो धांवन येयलो. आयज स्वातंत्र्यूच न्हू तशेंच गोंयभर जेन्ना कोणी ताका उलो मारता तो एका पावलार धांवन येता. आमचो आमदार आमचो लाडको आमदार जेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार तो दिसता की आमकां अशें दिसून येता की आमचोच घरचो कोण आमचो भाव नाजाल्यार आमचो चेडो कोण आवय बापायक दिसतलो आपलो चेडो असो मनीस जेका गोंयांत न्हू तशेंच आमच्या वर्ल्डान तेका वळखता. हांव मागता आमदाराक तुमी उबे रावन एक रेस्पेद दिवचो कित्याक हिस्ट्रीन असो एक आमी मनीस पळयला जो गोंया खातीर झूज दिवपाक जीव दिवपाक सुद्दां तयार आसा. मागता सगळ्या कडेन उबे धरून तेका एक वेलकम करचें. मागता आमदारा कडेन आपले जे विचार आसा जे गांवा खातीर आहा ते मांडचे. देवी सातेरीक नमन करून आणि राखणदार जितले आसा ते सगळे राखणदारांक नमन करून आणि तुम्ही सगळे जे लोक आयज हांगा येयल्या म्हाका ताळयो मारपाची गरज ना पण तुमकां स्वताक लागून एक ताळयो जावच्यो गडगड जावचो हो ताळयांचो. आयज जो आक्रोश आमी पळयलो त्या आक्रोशान आयज म्हाजे हातीचे काटे जो केस आसा काटे फुलता पळय तसो काटे फुलले. आता कितलीशी भाशणां जाली आता त्या भाशणांनी जे आयकून आमचे काळीज जे आसा ते भरून येयले. कित्याक ह्या मातयेचो मोग आमी म्हणटा की जे मातयेक लागून जीव दिवपाक पासून तयार आसा अशे आमचे लिडर्स जाल्ले आसा. तुम्ही सगळी जी बायलां आसा ही एक लिडर आसा एक झूज दिवपी लिडर ज्यांच्यानी क्रांती कशी करपाची आनी कशें झूज दिवपाचें हें दाखोवन दिलें. आमी जेन्ना गांवांनी वयता त्या गांवांनी आमकां दिसता की बायलां आयज फुडें सरता. एक टायमार लोक म्हणटाले की बायलां भितरूच रावता दादले कितें आसा ते ठरयता. मात आयज बायलांनी ते दाखयल्लें आसा की बायलां जालें जाल्यार आमी कित्याक ते झूज दिवपाक शकतले आनी तेका जेतीवन हें हाडपाक शकतले. आता जसो अजय उलयतालो की आमी एक कायदो घातलो द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल ज्या कायद्यान म्हटलें की हे जे दोंगर आसा ही शेतां भाटां आसा हे राखपाक जाय. आयज कोणी भायरसून येता आनी हे दोंगर जे आसा ते नश्ट करता काबार करता. आनी ह्या सरकाराचें धोरण अशें आसा की सरकार जो आसा तो भायल्यांक लागूनच पॉलिसी करता. जशी हो जो 39A आसा हो 39A भायल्यांक लागूनच केल्लो आसा. कारण कितें आसा आयज आमी कितलेशे गांवांची नोटिफिकेशन पळयता त्या प्रत्येक गांवांचे 90% जे आसा ते भायल्यांनीच घातलेले आसा. हार्डली 10% बीन आसत ती गोंयकारांची आसत आनी तेय बीन थोडे जाण अशें करता की गोंयकारांच्या नांवान भायले इन्व्हेस्टमेंट करता आनी घालता. आयज ही परिस्थिती कित्याक लागून जाली कित्याक हो सरकार जो आसा हो इतलो नालायक जाल्लो आसा की ह्या सरकाराक कायदे कशे गोंयकारांक दवरपाचे हे पडलेले ना आनी त्याच कायद्यांनी हे चेंजीस करीत आसता. जशे 17(2) हाडले जशे 39A हाडले आनी 16B म्हणून तोवूय हाडलेलो. आनी समज असे चेंजीस करीत रावले जाल्यार फुडल्या पिळगेक म्हणटा ती काय ही माती पळोवपाक मेळची ना सगळे कॉन्क्रीट दिसतले. जी जमीन म्हणटा ती दिसपाची ना. जशे तुशारान भुपेशान हे तुमकां सारखे समजयलें की ह्या गांवांत कितें जावपाचें आसा. पण हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां की जेन्ना आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी पासून सुरवात केल्ली एकूच ध्येय धरून केल्ली आमचो एनजीओ आसलो एकूच ध्येय धरून की गोंयकारांक युनायटेड हाडटले आनी ही जमीन जी आसा जी जमीन आनी आमची न्हंयो जे आसा आमचे गांव जे आसा हे गांव एक फुडल्या पिळगेक दवरितले म्हणून. खूब जाण खूब कितें कितें उलोवन गेले
मात कायद्याच्या बाबतीत कोण उलोवपाक सोदना. ज्या ग्रामसभेन मांडून जे मेगा प्रोजेक्ट आतां स्क्रॅप करपाचें उलयना. जशें अजयान आतांच सांगलें की आमचो एक धोरण आसतलें आनी एक कायद्याचें आमी बील घालतले. ते म्हटल्यार मेगा प्रोजेक्ट कितें हेजें डेफिनेशन दिवपाक. कित्याक आतां कितें जाल्लें आसा, हाडटा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून आमचे ठोकता. आतां ह्या 39A अंतर्गत जसे 84,000 स्क्वेअर मिटर फक्त पाळ्या गांवांत आमकां दिसून येता, जे फुडल्या प्रपोज केल्ले आसा लँड यूज चेंज करपाक. अशें गोंयभरान 59 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती लँड यूज चेंज करपाक प्रपोज केल्ली आसा. आनी तितूंतली 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी त्यांच्यानी लँड यूज चेंज जाल्ली आसा. आनी ही जबाबदारी ह्या सरकार घेवन ओग्गी रावल्लो आसा. आनी हो जो लढो जो आयज सुरवात केला, आमी एक मेगा प्रोजेक्टाचेर घालतले, लँड यूज चेंज हेय घालतले, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हेय घालतले, जितून आमच्या गोंयकाराचो हक्क जो आसा हो गोंयकाराचो हक्क उरतलो म्हणून. हे 39A जे हाडला हितून गोंय तरी सर्वनाश करतले. हे विधानसभेन मांडलेल्यान विधानसभेत त्या विश्वजीत राणेक, जो राण्याचो पोर, तो सदांच आपणाचो बापायचे उलयता आनी म्हणटा आपुणान कितें आसा तें डेव्हलप केला. तुवें कितें डेव्हलप केला, तुवें कितें डेव्हलप केला हें पळोवपाक जाय. तुवें आयज ह्या बिल्डरांक भायले इन्व्हेस्टर म्हणटा, जे एव्हरी तुजे भाशणांनी आसता की तूं इन्व्हेस्टरांक सपोर्ट करपाक, इन्व्हेस्टर आसा तांकां इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कसलें तें डेव्हलपमेंट. आयज ही इकॉनॉमी हे इन्व्हेस्टर आमचे गोंयकारांनी हितून इन्व्हेस्ट केल्ले, आपलो घाम गळयल्लो आसा. आयज जाणट्यांनी आमच्या ज्या कितलीशी पिळग्यो येवन गेल्यो, हजारांनी वर्सां गेली, हे डेव्हलप करपाक लागून, ही निसर्ग डेव्हलप करपाक, आमची खाजदां, आमची शेतां, आमची भाटां, आमची कुळागरां, आमचे दोंगर हे राखून दवरपाक लागून, आमची न्हंयो राखून दवरपाक लागून हो आमच्या जाणट्यांनी आपणाचो घाम गळयलो. आनी हो म्हणटा इन्व्हेस्टर येतले. आयज UP, बिहार, दिल्लीच्यान येता इन्व्हेस्टरांनी आमचे गोंय विकते घेवपाक सोदता. आनी हेजो झूज जे आसा हे यांच्या अगेन्स्ट आसा. कित्याक हांकां मातूय पडलेले ना, हांकां फक्त आपणाचे स्वार्थ पडलेले आसा. ह्या जो बीजेपी सरकार आसूं जावं दोतोर प्रमोद सावंत जो मुखेलमंत्री आसूं, हेणेन आयजना पर्यंत तरी ते स्क्रॅप करपाक जाल्ले. कित्याक जेन्ना आमी विश्वजीत राणाक हे बरोवन दिले, ऑब्जेक्शन सगळी घातली, आमी TCPन गेले, TCPन सगळे घातले, तेन्ना हेणेन फाटी घेवपाक जाल्ले. आनी इतलो लोक जो आसा तो विरोध करता, हांकां पडलेले ना. तेच्या नंतर विधानसभेन आमी मांडले. विधानसभेन आमी जो अपोज केलो की हो जो अमेंडमेंट आसा हो स्क्रॅप करचो. आनी ह्या ज्या आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात जितली 39A अंतर्गत कितलेशे प्रपोजल घातलेले आसा हे सगळे भायर मारचे म्हणून. आनी तेजो आमी फूल म्हटल्यार तो फॉरेस्ट लँड आसूं, जो ऑर्चर्ड लँड आसूं, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं, जावं हेरिटेज झोन आसूं, जावं बफर झोन टू लेक आसूं, हे सगळे तांकां मेन्शन करून म्हटल्यार तेजेर आमी सगळे विथ द मॅप, विथ प्रूफ, विथ रिजनल प्लॅन पयलूचो कितें आसा ते सगळे आमी प्रूफ जेन्ना दिले तेन्ना पासून तेंच्यांनी फाटी घेवंक ना. रिसंटली हांवें वचोन मुखेलमंत्र्याक हे सगळे ब्रीफ केले. आनी जो गोंयचो मुखेलमंत्री आसा तो फक्त एक पक्षाचो मुखेलमंत्री न्हू, तो गोंयचो मुखेलमंत्री. तेणेन ही जबाबदारी घेवपाक जाय आसली. आमी ब्रीफ करून सांगले की बाबा अशें अशें आसा आनी हांगा कितलेशे देवस्थान आसा, देवाचे जागे आसा, त्या देवाच्या जाग्यांचेर तुमी हात घालू नाका हे बसून लागले. आयज देवी सातेरी आसा, जी आमची आवय, जी आमची भूंय आमी म्हणटा ती देवी सातेरी, ते सातेरीक साक्षी जावन आयज तुमी गोंयान आयज राज्य चलयता. बट एक उतरान बसून तुमी भियाना. तुमकां मात बसून एक काळजात भिया दिसना, तुमच्या कुटुंबाक मात बसून भिया दिसना. आयज हांव परत एकदा सांगपाक सोदता ह्या माचेर रावन, ह्या सातेरी देवीच्या पांया कडेन रावन की हे श्राप जे आसा हे तुमकांच न्हू तुमच्या कुटुंबाक बसून लागतले. आनी हे जाल्ले आसा, हो इतिहास आसा, हांगा हे जाल्ले आसा, हे इतिहास आसा आनी हितून फोकाळ्या करची न्ही. आमी हेच्या पयलू ऑब्जेक्शन घालून आमी मुखेलमंत्र्याक टोटल ब्रिफींग केल्ली आसा आनी काय उरलेले ना. आनी हेच्या फुडें जशे आयज गोंयकार सगळे जमल्या हे फक्त पांयेकारूच न्हू, हे आख्ख्या गोंयच्या दिल्ल्या सानंद्रे मतदारसंघ, चिंबल जावं करमय आमी थोड्याच टायमान जितले आमचे कडेन अवेअरनेस करपाक जाता तितले आमी केले. पूण एक सांगता, हो जो मशालीचो उजो जो हांगा पेटला हो थांबपाक दिवची ना. आनी हे विश्वजीत राणाक सांगलेले की जेन्ना हांगांतल्यानची कीट पेटता, सानंद्रेच्यान जी कीट पेटलेली आसा, ही कीट जी आसा ही पूर्ण गोंयांत पसरतली. हांव
परत एकदा आमच्या गोंयकारांकडे आमच्या गांवकारांकडे ज्या ज्या गांवकारांकडे तुमकां दिसता की आपलो गांव वाचपाक जाय आमी एकजूट जावपाची गरज आसा. आमचे आंदोलन हे आनीक मोठ्या प्रमाणात वचपाक जाय फुडें. हे बारीक उरपाक जायना, हे मोठे जावपाक जाय, हे गोंयभरांत प्रसरपाक जाय. कित्याक आमी खुबशे जशे अजयान म्हटले वचोन वचोन ते टीसीपी कडेन भीक मागता कशे आमी भीक मागून गेले. ती वर्तिका म्हणून आसा तिका सगळे समजयले, तिका सगळे सांगले. आयज म्हाका याद येता तो दीस ज्या दिसा आमचे थोडे ह्या गांवचे लोक रडपाक बसून लागले, आमचो गांव तुम्ही सालवारकर, आमचो गांव तुम्ही सोडा. आयज जाणटी बायलां आहली, भुरगे आहले, तरणाटे आहले, ते रडपाक लागले. आयज म्हाज्या पासून दोळ्यांनी दुकां येता हे चिंतून की बाबा तेंचेर पासून हेंच्यांनी काकूट करूं ना. सो आमी कित्याक हेंचेर काकूट करुया? आमी कित्याक हेंचेर ह्या ज्या तानाशाही सरकार जो सालाजार रूल, हांव सदांच म्हणटा सालाजार रूल, जितून हुकुमशाहीचो जो धडो आयज आमकां दिता, हो धडो ह्यो सरकार, हो बीजेपी सरकार आमकां प्रत्येक दिसा दिता. आनी तेकाच लागून आयज गोंयकारांक भायर सरचें पडटा. आनी ह्याच लढ्यान तुमकां विचारपाक सोदता, आयज गोंयकारांक विचारपाक सोदता, गांवकारांक विचारपाक सोदता, आमी एकटे रावतले काय ना? आमी हो गांव राखपाक, हे झूज मांडपाक, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट, ज्या सरकारान आमचेर एक हुकुमशाही लाभलेली आसा, तांकां मात्तूय पडलेले ना, तेंच्या आमी अगेन्स्ट उबे रावतले काय ना? आमकां आमचो गांव जाय काय नाका? हांव तुमकां वचन दिता, जेन्ना पर्यंत हे 39A अमेंडमेंट ह्या गांवांतले जितले जावं आमच्या सानंद्र मतदारसंघातले भायर माना आसा काय ना? आनी हे झूज जे आसा हे बारीक उरपाचें ना. हांव आयज आवाहन करता, ऑब्जेक्शन सजेशन सोंपली. कितें ऑब्जेक्शन सजेशन सोंपले, हेच्या फुडें जातले तो उजो जातलो आनी एजिटेशन असली जातली. जशे चिमेलकारांनी जे दामून दवरिल्ले तशे गोंयकार, हांव म्हणना पायेकार, प्रत्येक गोंयकार भायर सरतलो ह्या 39A विरुद्ध. आनी हो विश्वजीत राणे जशे तेका त्या मेहावली गांवान जेन्ना IIT प्रोजेक्ट हाडचो पडलो आनी त्या टायमार तेणेन दुकां गळयली, लोकांचो विरोध पळोवन गांवागांवांचे लोक भायर सरले. आमकां याद येता की गांवांचे लोक येयले, आमचेर केशी घातल्यो, कोण फाटीं सरोंक ना. लोक ठाम रावले की आपलो गांव राखपाक जाय, आमचें गोंय राखपाक जाय म्हणून. आनी तशेंच ही क्रांती जी आसा, ही क्रांती ह्या पाया गांवांतल्यान सुरवात जाता आनी फुडल्या पिळगेक हे गोंय बरें दवरपाक लागून आमचो जीव भाजून गेल्यार चलता. आमी हे फुडें रावतले आनी हे गोंय राखतले. आयज तुमची शक्ती, आयज जितले गोंयकार हांगा येयल्या ती शक्ती आमकां मेळिल्ली आसा. हे जितले भुरगे आसा हांगा, हे तरणाटे जे दीस रात एक करता, म्हाका ह्या परत परत फोन मारता, सांगता अशें करुया तशें करता, हांव तांकां सांगता. आनी तशें हांव प्रत्येक गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्या लोकांक सांगता, आपलो गांव वाचोवपाक भायर सरा. आमी समज आयज भायर सरना, देव पळयता, आमचे जाणटेले पळयता, त्या जाणट्याक आयज मोसंड पासून तुमी दवरिना. त्या जाणट्यांचे मोसंड म्हणल्यार जंय मरोंक गेले ना, ते मोसंड्यान पासून ते कितें प्रोजेक्ट हाडटा. अशी परिस्थिती आयज जाल्ली आसा. कितें जातलें? फुडें खंय वयतले? उदकान सोडचें पडटलें, उदकान सोडचें पडटलें, उदक काबार जातलें. ही परिस्थिती आमचेर येतली. कित्याक तांकां काय पडलेलें ना, ते फक्त पळयता हो आपणाचो प्रोजेक्ट, हे आपणाचें, हे तेचें. दिली बॅगांचेर चालू आसा, बॅगांचेर. इमॅजिन करा, समज 13 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन लिगल्ली ते पयशे घेतात, सरकाराक घेता, पण इलिगल्ली भायले भायर 10,000 पर स्क्वेअर मीटर जमिनीक घेतलो कन्वर्जन करून. कित्याक तो ऑर्चर्ड लँड आसतलो नाल्यार फॉरेस्ट लँड आसतलो, जावं नो डेव्हलपमेंट स्कोप आसतलो, जाल्यार कितले पयशे जाता हेजे? 1,300 कोटी जाता. 1,300 कोटी. याद धरा, 1,300 कोटी फक्त 13 लाख स्क्वेअर मीटर, जो ऑलरेडी जाल्लो आसा. आनी हेजे फुडें जे जाता ते 59 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन. तेव्हा समज आमी मेजपाक गेले, 10,000 इंटू 59 लाख स्क्वेअर मीटर करा, कितले जाता? कितलो जाता? 5,900 कोटी जाले. 5,900 हे कोणाक गेले? जो आपूण 70 लागतलो आनी 70ची झाडां आपूण एक मारपाक दिवची ना,
तो गोंयच्या बाकीच्या सगळ्या मतदारसंघाची सगळ्या गावातली झाडां मारून कोणाची उदरगत करता? आमचे कितें उरला हांगा? आमचे सैम सगळो सोंपलो, आमचे गांव सोंपले, आमची जे न्हंय आसा त्यो काबार जाल्यो, फ्लड जातलो, गांव सोंपतलो, गांव उरपाचो ना, वयर टाके उदक वयतले, सकयल्ली घरां फ्लड जावन वयतली. हे कितलेशे उत्तराखंडान तुम्ही पळयला आसतले, उत्तराखंडान अशेंच जाले. म्हटल्यार तांकां अनप्रेडिक्टेबल डेव्हलपमेंट केलें तेंच्यांनी, कंटिन्युअस डेव्हलपमेंट करपाक लागले बिल्डिंगो दोंगरांचेर, आनी फूल बिल्डिंगे सकट आख्खे कोसोन सकयल देंवले. आनी हीच परिस्थिती हांगा येतली. समज आयज आमी हे राखना जाल्यार हीच परिस्थिती आमकां हांगा येतली. आनी उत्तराखंडान तेंच्यांनी कायदो हाडलेलो आसा की भायल्यान जमीन घेवपाची ना म्हणून. तांकां कायदो आसा. उत्तराखंड कितल्याच पटींनी व्हडले गोंयाकून, पण आमकां कितें कायदो आसा? आमकां कांयच कायदो ना. आयज येवन येवन इन्व्हेस्टमेंट करता, आनी ह्या इन्व्हेस्टमेंटाक हो बीजेपीचो सरकार तांकां सपोर्ट करता. हो बीजेपीचो सरकार जो आसा तांकां फक्त बॅगा जाय, बॅगा, आनी कांय नाका. मात तांकां दाखोवया गोंयकार आमी, ह्या बॅगांचेर तुमच्या ना, ह्या भिकेचेर आमी तुमकां ना आसा काय ना? आयज आमी परत दाखोवंक जाय. जशें सांत आंद्रे मतदारसंघात इतिहास घडयल्लो आसा की पयशे घेयनासतना आमदार निवडून हाडपाचो, पयशे घेयनासतना झेडपी निवडून हाडपाचे, पयशे घेयनासतना पंच निवडून हाडपाचो. हो इतिहास, हो घराणे जे आसा, हे घराणे परत घालतले. पयशे घेयनासतना झूज दितले आनी हेंच्या कित्याक तो थोडेशे घेतले. आयज देवाची भूंय, देवाची जमीन ही राखपाक आमी वचन घेवया काय नाका? आमी एक वचन घेवया की आमचो गांव राखपाक आमी फुडें सरतले, आनी हो गांव जो आसा हो फुडल्या पिळगेक दवरितले काय ना? सो चड घेयना, ऑलरेडी टायम जालो. पण सगळ्यांक जे आयज आमच्या गांवाक आनी ह्या 39A विरुद्ध लढ्यान सहभागी आमच्या वांगडा जाले, आमी एकूच उलो मारलो, त्या उल्याक तुम्ही सगळे एक काळज घेवन फुडें चल्ले, एक उमेद घेवन फुडें चल्ले. आनी आयज ही मशाल रॅली जी आमी काढली, एक शॉर्ट टायमान जी काढली, तेका एक उत्कृष्ट समाजाचो सपोर्ट आमकां मेळ्ळो. तेका खरेंच मनाक आजातल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत एकदा आमी सांगता, आमी पाळेकारांच्या वतीन आनी सांत आंद्रे मतदारसंघाच्या वतीन जेन्ना जेन्ना गोंयकारांचेर असो प्रसंग येतलो, त्या टायमार हांव बिंग आमदार जावं आमचे कोणी आसूं, हे वांगडा तुमच्या रावतले. रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाच्या वतीन, आमचो प्रेसिडेंटाच्या वतीन, बाकीचे मनोज परब आसूं, विश्वेश नायक आसूं, आता अजे आमच्या हात आसा, आमी सगळे परत एकदा सांगता की गांवांनी हे जो पेटला आयज, जो हे जे इनलिगल डेव्हलपमेंट चालू दवरिल्ले आसा, एक मेगा प्रोजेक्ट हाडीत आसा, ह्याच्या विरोधान आमचो लढो हो आनीक तीव्र जातलो, आमी आनीक स्ट्रॉंग जातलो. आनी सदांच हे मातयेक लागून आमी तुमच्या कडेन रावतले. थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं आमदार. खूप टाइम जालेलो हा. वयता वयता इतलेंच सांगूंक सोदता, जे चिंबोलकर आमचे आहा, जे कमलावतीचे देवीच्या आशिर्वादान तिने फुडें घेतले आनी गोंयभरची हिस्ट्री क्रिएट केली, ह्यो येणारे कितलेच पिढयो याद दवरतल्यो तुमकां. खऱ्यांनी मना काळजासून जी आमच्या भितर उर्जा तयार केली, तेज्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बाकीचे जितले आमचे सौभोवनीचे आमचे लोक जे येयला, एकठांय येयला, तिंकाय देव बरें करूं म्हणटा की तुमी आपलो टायम काढून इतलो वगत आमच्या गांवांत रावले आनी आमच्या गांवांत जी आमच्या लोकांक एक उर्बा दिली फुडें लोड्या खातीर, त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. एकूच सांगूंक सोदता तुमकां, हांव म्हणूंक सोदना कित्याक, पूण तुमकां हे सगळ्यांक सांगपाची गरज आयज मिडिया तेजे विशीं सांगता. जेन्ना जेन्ना हे गांवच्या दोंगराचेर वायट नजर कोणी घातली, हांव 2011 जे रिपोर्ट आहा तितले वाचतालो. जे कोण हितून इन्वॉल्व आसलेले आयज ते थोडे सोंपलेले आसा, थोड्यांची वायट परिस्थिती जाल्ली आसा, थोड्यांचे खूब ते त्रास काडटा, संवसारान आसा, ते नांव घेयना मनशांची, पूण हे गांवांत घडला. त्या खातीर हांव तुमकां सांगता, ऑफिसरांक तशेंच डिपार्टमेंटाक जे मिनिस्टर आहा तिंकाय सांगता, हे गांवा कडेन फकाण करिनाका. ही जी जागृत देवस्थान आहा ही पाळ्या गांवांत,
हेजे पयलू हे घडलेले आसा, तेकाच लागून तुमकां मागता हे तुमचेर येवचें न्हू, हेका लागून हो नोटिफिकेशन पयलूच फाटी घ्या आनी जे चेंज ऑफ झोन तुमी प्लॅन केला हो गांवचो हो फाटी घ्या. आनी तशेंच हांव गांवच्या लोकां कडेन तशेंच सभोवतेंचे आमच्या गोंयभरच्या लोकां कडेन इतलें सांगूं सोदता की आमी आमच्या भुरग्यां खातीर आयज जर तरी कश्ट करता, घर बांदता, पयशे कमयता आनी भुरग्याचो बरो संवसार जावचो म्हणून खंय तरी फुडाकार घेता आनी संवसारान कितें तरी करपाक सोदता. पूण हो गोंय, हे गांव, हे दोंगर, ही शेतां भाटां, हे न्हंयो, हे झऱ्यो, हे तळ्यो, हे मोसंडी, आमची ज्यो गोंयान ही जी सगळें आसा हे जर आमी साल्वार करिना, आमच्या हातीच्या पुर्वजांनी आमच्या हातीची झूज दिली आनी आयज आमच्या खातीर गोंय उरलें बरें. पूण ही आयज झूज आमी गोंयभर आमच्या खातीर क्रांती करिना आनी गोंय आमची साल्वार करिना. जे नेक्स्ट जनरेशन येवपाचें आहा, आमी मरतले वयतले, आमी कितले वर्सां रावतले आमकांय खबर ना. पूण जे फुडार जे आमचे भुरगे येवपाचे आहा तेंच्या खातीर जर आमी हे गोंय आमचे सभोवतणी जर आमी सांबाळून दवरिना जाल्यार आमचे जे भुरगे जेन्ना आमी मरतले आमचो फोटो लायतले आमकां गाय सोवतली. हे कितें करून दवरला गोंयबान आमचे? हे मिनिस्टरांक गाय सोवचे ना, हे प्रत्येक आमचे आवय बापायक आमचे गाय सोवतले. तुमी कित्याक आमचे जेन्ना गोंयान अशें जे संकट येयले तुमी जेन्ना भायर कित्याक सरूना, हे प्रत्येक भुरगो फोटवाक कोण विचारतलो. आयज आमी म्हणटा आमच्या पुर्वजांक, आयज आमच्या पुर्वजांनी आमचे सांबाळले म्हणून आमचे गोंय उरले. तशें आमी आमच्या भुरग्यां खातीर एक देख तयार करूंक जाय की आमी आयज गोंय सांबाळटा, हे फुडले पिढयेक उरतले काय ना. सो इतलेच सांगून हांव देव बरें कर म्हणटा आनी परते आमी शुक्रार दीस 20 तारखेक 9:30 वरांचेर हांगासून भायर सरतले. जशें अजयान म्हणला वेगळे कितें करून दाखोवया आनी ही जो पर्यंत TCP एक्ट जो चेंज ऑफ झोन फाटी घेयना तो पर्यंत आमचे गांवचे लोक तशें सबंदीचे आमचे जे सपोर्टाक येयला आमी फाटी सरचे ना. हे हांगसर श्री सातेरीच्या देवीच्या पांया कडेन आमी आयज ठरयता आनी आमचो जीव सुद्दां गेले जाल्यार सुद्दां आमी कशेंच हालचे ना. हे TCP मिनिस्टराक तशेंच प्रत्येक ऑफिसराक सांगूं सोदता आमी कशेंच फाटी सरपा ना. देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता विजय असो. हांव एकूच मागता की आमचो आमदार आसा तेणे 39A जो तेंच्या फुडाकार घेतलेलो आसा, हांव मागता की तेंच्यांनी हो मुद्दो फुडल्या असेंब्लीक मांडून जर विशय हो सुटावो जायना जाल्यार हांगासरूच सगळ्या गोंयची मिटींग घेवची आनी गोंयच्या लोकांक एकठांय करचे. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर येयले बद्दल सगळ्या गांवकारांक तशेंच चिमूलकारांक तशेंच करमूकारांक सरावंडिंगच्या सगळ्या लोकांक तशेंच आमच्या जे NGOs येयले पंच मेंबर ZP तशेंच जे प्रिंट जे मिडिया हे हांगासर येयल्ले तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.